विधानसभा वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्डाची युती काँग्रेसी बरोबर आसली, पूण ती वेंचणुके उपरांत फुडें व्हरपाची जतनाय काँग्रेसीन घेवपाक जाय आशिल्ली. विजय काँग्रेसी बरोबर रावतलो. जर काँग्रेसीक दिसता जाल्यार तांच्यांनी ती युती मोडची अशा सुरांत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युतीचेर भाश्य केलें. विजय हो एकटोच विरोधक म्हणप हें चुकीचें न्हय. आपूण अजून मेरेन एकलोच झगडत आयला. जर कोणाक दिसता म्हाका तेंको दिवचो तर तांकां मेकळीक आसा अशें विजयान म्हटलें. एक म्हणल्यार आमी एक काँग्रेस पार्टी बरोबर प्री पोल अलायन्स केल्ले. नॉर्मली प्री पोल अलायन्साचो एक कोलिशन धर्म जाता. धर्म म्हणल्यार कितें, इलेक्शनाचे पयलीं आनी इलेक्शनाचे मागीर बरोबर आसूंक जाय. हें जर तुवें पाळ्ळें जाल्यार तूं उतराचो मनीस असो जाता. तो फॉर सम गूड रिजन तुवें तें तोडलें. तोडना ते म्हणसर तें तो संबंध तुजो चालूच आसा तशें तुवें धरूंक जाय. आतां सुनील ढवळीकरान टीएमसी कडेन अलायन्स केलें, पूण इलेक्शन जातकच ताणें तें तोडलें. सो आतां ताजें रिलेशन ना. म्हजें अलायन्स काँग्रेस पार्टी कडेन प्री पोल अलायन्स आशिल्लें आनी अजून मेरेन आसा. तें तोडून हांवें कांय तोडूंक ना. कोणाक जर तोडूंक जाय ते पेपरार तुमच्या गोवनान आयिल्लें आहा. साश्टीच्यान लोक विचारतात की तोडूंक जाय कोणाक ताणें तोडचें म्हणलें. कळ्ळें तुका? हांवें कांय तें तोडूंक ना. आनी तशें गोंयचे जनतेचे इश्यूज एक जावन रेज करप वो एकट्यानूच रेज करप, पूण बरें रेज करून ताजो सोक्षमोक्ष लावप हो आमचो हेतू आसूंक जाय ऑपोजिशन आमदार म्हणून. तो धर्म हांव पाळीत आहा. हांव ऑपोजिशनाक सोडून सरकाराक ग्राश मारपाक केन्ना वचना.